नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन. कोची मेट्रो रेल्वे कंपनी गोंयांतल्या वॉटर मेट्रो खातीर डीपीआर करतली तयार. 5.88 कोटी रुपयांचो जातलो खर्च. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याची माहिती. गोंयांत भाजप आनी काँग्रेस पक्षां मदीं वाडला वाद. दामून राहुल गांधी आनी विरोधकांच्या निशेधाचेर केली खर टिका. जाल्यार सैम लेगीत बेजारला. सैमान केला न्याय अशें सांगलें काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकारान. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट सावन जातलें सुरू. अधिवेशनाचो काळ मागीर करतले निश्चित, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. सोनम वांगचूक हांच्या उपोशणाक तेंको दिवपा खातीर आझाद मैदानाचेर परवानगे बगर आंदोलन केल्ल्या प्रकरणात 1000 अनवळख्या व्यक्ती आड गुन्यांव नोंद. आदले खासदार नरेंद्र सावयकारान आपल्या स्टेटमेंटात खंयच तरणाट्यांचो करूंक ना उल्लेख. तांच्या विधानाचे अर्थ वेगळे लावन केले राजकारण, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. आनी दिल्लीत विरोधी फुडारी राहुल गांधीक अटक केल्याचो आरोप करून गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन राज्यपालाक निवेदन भेटोवन शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाच्या राजीनाम्याची केली मागणी. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. कोची मेट्रो रेल्वे कंपनी गोंयांतल्या वॉटर मेट्रो खातीर डीपीआर तयार करतले. हे खातीर 5.88 कोटी रुपयांचो खर्च जातलो. हाका मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. हेर कांय निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेत घेतले. कॅबिनेटाचे पहिले डिसिजन इज द एन्युअल रिपोर्ट ऑफ द गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन ऑफ द 13 रिपोर्ट 25-26 असेंब्लीन प्लेस करपा खातीर. इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड इट द प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी फॉर द पीएमसी तांकां एम्पॅनल करून घेतलेलो आसा. नेक्स्ट इज ट्रान्सफर ऑफ लँड फ्रॉम द एस्टॅब्लिश फ्रॉम द कॉम्पोजिट रिहॅबिलिटेशन सेंटर CRS हाच्या खातीर दिल्ली आसा ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. Engagement of the physiotherapist, medical imaging technician, optometrist, anesthesia technicians on the merit basis directly tenure of the 1 year. हे सगळे जे गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान फिजिओथेरपी हातूंतल्यान कॉलेजींतल्यान जे पास आउट जाल्ले तांकां एका वर्सा खातीर मेरिट बेसिसचेर सगळ्या जाणांक अपॉइंट केल्ले आसा. गोवा चिल्ड्रन्स अमेंडमेंट बिल 2026 हातूंत एक ल्हानसो अमेंडमेंट हाडला. हितून भितर लेप्रेसी वर्ड आशिल्लो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गायडलायन तो वर्ड काडला भितरलो. Proposal for the revision of the remuneration of the consultant engaged in the contract basis in the Department of the Cardiology, CCTVS, Cardiac Anesthesia, Goa Medical College, Bambolim. तांची सॅलरी जी आहा पळय न्हू ती रिवायज करपाक घेतलेली आसा सगळ्या जाणांची अकॉर्डिंग टू देअर सिनियरिटी बेसिस. Filling of the 2 posts of the tutor cum demonstrator in the Department of the Pharmacology, Bambolim, Goa on the contract basis in Goa Medical College. Proposal of the settlement of the OTS scheme in the interest waiver for the Ashray Aadhar scheme in the Goa State Scheduled Tribal Finance and Development Corporation. EST Corporationatली फाटली लोन्स आशिल्ले तांकां वेवर दिला आणि वन टाइम सेटलमेंट दिला. ज्या पद्दतीत आमी ओबीसीक दिले त्याच पद्दतीत हांकांय दिला. ताजे प्रिपेरेशन ऑफ द डीपीआर करपाक दिला गोवा वॉटर मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम फॉर थ्रू द कोची मेट्रो रेल लिमिटेड हेच्या खातीर. कोची मेट्रो रेल ह्या कंपनीक ऑलरेडी डीपीआर रेडी करपाक दिला वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन पर्पज. ताजे वेगवेगळे रूट स्टडी करतले आनी ताच्या उपरांत ते प्रिपेअर करतले. 5.88 crores. भाजपा आनी काँग्रेस हांचे मदले आरोप आनी प्रत्यारोप गोंयांत परतून वाडत आसा. भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हांणी राहुल गांधी आनी विरोधकांच्या निशेधाचेर टिका केली. ताका जाप दितना काँग्रेसीन भाजपाच्या निशेधाक लक्ष करून सैमान न्याय केला अशें सांगलें. मजगतीं काँग्रेसीक वेगळो कायदो आनी भाजपाक वेगळो आसा अशें म्हणत पत्रकारांनी मामलेदाराचेर प्रस्नांचो पावस केलो. भाजपाचे गोंय राज्य अध्यक्ष दामू नायक हाणें काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीचेर खर टिका केल्या. राहुल गांधीची विधानां आनी कृती भुरगेपणां आनी बेजबाबदार आसात असो आरोप ताणें केलो. सोशल मिडिया सयत वेगवेगळ्या चळवळीचो तेंको राहुल गांधी प्रसिद्धी खातीर घेता अशी टिका नायक हाणें केल्या.
भारताच्या जनतेक एक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केला आसा पळय न्ही, तो प्रयत्न हांगा जाल्लो. लीक जावंक ना तुम्ही पेपर लीक हेजेर ना फिक्स तुमचो एक विषय खंयचे खंय व्हरपाचो प्रयत्न जाल्लो. मेचे 3 तारखेक त्या निटाचे एक्झामाचे 4 दीस पयलीं कळ्ळें की कितें तरी भितर एनटीए कळ्ळें की फ्रॉड जाला. ते फ्रॉड जालें म्हणून कळ्ळ्या नंतर इमिजिएटली ती निटाची जी एक्झाम आसा ती पोस्टपोन केली आनी त्या वेळार कॅन्सल केली. मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनानच कंप्लेंट फायल केली. मजगती विरोधी पक्ष निषेध आंदोलन घडोवन हाडटा त्या वेळार बॅरिगेड आणि पोलिसांची गस्त वाडयतात. जेन्ना भाजपा निषेध मोर्चा काडटा तेन्ना तांकां बॅरिगेड्स घालून कित्याक आडोवंक ना? ह्या मोर्चाक लागून ट्राफिक जॅम जाला ताची जापसालदारकी कोण घेतलो? विरोधकांक दुसरो कायदो आनी सत्तेत आशिल्ल्या सरकाराक वेगळो कायदो आसा वय? असो प्रस्नांचो पावस करत पत्रकारांनी पणजेच्या मामलेदाराक धारेर धरले. जाल्यार मामलेदारान पळोवया म्हण जाप दिली. आयकात. तुम्ही जेन्ना ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करतात तेन्ना तुम्ही आडयतात तांकां, तुम्ही परमिशन दाखयतात आणि पोलीस तांकां बॅरिकेड्स घालून आडयता. आज ज्या बद्दल ट्रॅफिक जॅम जाला ताची जबाबदारी कोण घेता? ना तुम्ही कशें भशेन तुम्ही जे ऑपोजिशन दुसरो न्याय काय? हा किती पळोवया काँग्रेस कार्यालया भायर भाजपा कार्यकर्त्यांनी केल्ल्या निषेधाक लागून गोंय काँग्रेसीन सत्ताधारी पक्षाचेर फार पेटयल्यात. काँग्रेसीचे कार्यकर्ते अध्यक्ष सुनील कवठणकरान निषेधा वेळार भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक काँग्रेस कार्यालयाच्या सावळे खाला उबे रावचे पडले, ताका लागून व्हड पावस पडला. तशेंच पावस लेगीत सद्याच्या सरकाराचेर बेजारला अशी टिका केली. मजगती जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हाणें पावसाची टिका करून सैमान न्याय केला अशें सांगले. तशेंच भाजपा कडेन फकत 4 म्हयने उरल्यात, त्या उपरांत तांकां 10 ते 15 वर्सां आसतली आंदोलनां करपाक अशेंय सांगले. कार्यकर्तो आसा तो सारको कार्यकर्तो आसा आनी बीजेपीचें आज कितें जाला तुमी आज चित्र पळयलां आसतलें ते लोक आयिल्ले कितले बीजेपीचे एक पावस पटोवन उरले कितले बीजेपीचे कित्याक तेर तांचे 2-3 आमदार आनी 2-3 लिडर आनी कांय मोजके कार्यकर्ते जर सोडले जाल्यार बाकीचो जो सगळो क्रावड हाडलेलो ते दिसवड्याचे आसले 500 रुपयाचे आनी सामोसा आनी बटाट वड्याचो क्रावड म्हणून सगळे पळय उरलेल्यांक आमच्या ऑफिसाचे सगळे शेल्टर घेवचो पडलो. कित्याक नेचर सुद्दां तांकां सपोर्ट करना बीजेपीक. आज नेचर सुद्दां आसा तो बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसा. सबंद देशान वातावरण तांच्या अगेन्स्ट जाला. कित्याक तांच्यांनी आज युवा आनी विद्यार्थ्यांचेर हात घाला आनी हाजे फळ तांकां येता ते हातून मेळटले. गिरीश बाब, आयज आतां बीजेपीचो प्रोटेस्ट जालो तुमच्या ऑफिसा कडेन, सो हेजेर तुमी कितें म्हणटा हेचे बीजेपी प्रोटेस्टाचे? ही डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट जे लोकांक कितें जाय तेजेर करचे. हे बीजेपी कितें जाय तेजेर प्रोटेस्ट करतात. आमी पळयला इतले अन्याय जाता भुरग्यांचेर, पेपर लीक जाता, तेंचेर करपाक जाय आशिल्लें प्रोटेस्ट. प्रधानाचो राजिनामा मागपाक करपाक जाय आशिल्लो. लँड कन्वर्शन जाता तेजेर प्रोटेस्ट करपाक आशिल्लें. कॅश फॉर जॉब जाता तेजेर करपाक जाय आशिल्लें. आनी लकीली काल आमी प्रोटेस्ट केलो, आमकां सगळे एनवायरमेंटान देवाच्या आशिर्वादान सपोर्ट केला. ते येयले मोर्चा पावस येयलो, जावपा पडले पावस. नॅचरल जस्टीस म्हणजे आयज ते कितें करता ते नेचराक सुद्दां लायक जायना अशी गजाल जाली. सगळे 4 म्हयने उरल्या मागीर तांकां प्रोटेस्ट करपाक खूब टायम मेळटलो. खाली 10-15 वर्सां प्रोटेस्ट करपाक पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर विलियम रॉड्रिगीस आणि विन्संट रोजारियो. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टा सावन सुरू जातले. ह्या अधिवेशनाचो काळ मागीर थारायतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दुसरे वटेन नीट परीक्षेविशीं विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या आंदोलनाचेर मुख्यमंत्र्यान प्रतिक्रिया दिली. ही परीक्षा पुराय देशात सुरळीतपणान जाली. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकताये संबंधी आशिल्ल्या हुस्क्याची दखल केंद्र सरकारान घेतल्या अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आयकात. असेंब्ली समनिंग केल्या
इट इज फ्रॉम द 31st ऑफ ऑगस्ट. जातले कितले दीस ती मागीर डिसायड जातले. नीट एग्जाम सुरळीत रित्या परत एकदा जाली. ओके, व्यवस्थित रित्या प्रोसेस ताचो घेवन हे सुरवात जातली. सगळ्याक खूब ट्रान्सपरंट पद्दतीत नीट एग्जाम जावपाक जाय अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स परत केन्ना चुकून सुद्धा जावचे न्ही हाजी केंद्र सरकारान दखलूय घेतल्या आनी ऑलरेडी स्टेटमेंटूय केल्या. दिल्लीत सोनम वांगचूक हांच्या उपोशणाक तेंको दिवपा खातीर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर हजारांनी तरणाट्यांनी आंदोलन केलें. हे आंदोलन परवानगी बगर आशिल्ल्यान हे प्रकरणात सुमार 1000 अनवळख्या व्यक्तीं आड पणजे पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. संबंधीत मामलतदारान हे प्रकरणात दिल्ल्या कागाळीच्या आदाराचेर ही कारवाय केली. बेकायदेशीर जमाव जमोवन आंदोलन केल्ल्याचो आरोप केला. मजगतीं ह्या घडणुकीचो आमदार विजय सरदेसायान खर विरोध केला. लोकशाय वेवस्थेत शांततायेन निषेध करप हो दर एका नागरिकाचो हक्क आसा. देखून सरकारान 1000 अनवळख्या व्यक्ती आड केल्ल्यो FIR बेगोबेग फाटी घेवच्यो अशी मागणी सरदेसाय हांणी केल्या. भाजपाचे फुडारी नरेंद्र सावयकर हांणी सोशल मिडियाचेर कॉक्रोचेस विथ द टर्माइट्स सेव्ह नेशन अशी पोस्ट केल्ले उपरांत खवदळ पडिल्ली. हे विशीं मुख्यमंत्र्यान प्रतिक्रिया दिल्या. नरेंद्र सावयकर हांणी आपल्या कमेंटात खंयच तरणाट्यांचो उल्लेख करूं ना. ताच्या विधानाचेर राजकारण जालें आनी वेगवेगळे अर्थ लायले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. नरेंद्र सावयकारान जो कमेंट केला पळय न्हू रे तो खंयसरूच म्हणजे युथाच्या रिलेटेड करूंक ना. प्रत्येक गोष्ट पॉलिटिसायज करपाची खूब जाणांक संवय जाल्ली आसा म्हणून तेजो पॉलिटिसायज करून नाका जाल्ल्यो वेगवेगळे लोक तेजो वेगवेगळो अर्थ काडटा. खंयसरूच कोणाकूच दिल्लीत विरोधी फुडारी राहुल गांधीक अटक केल्याचो आरोप करून गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन राज्यपालाक निवेदन सादर केलां. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी राजीनामा दिवचो अशी मागणी करतना काँग्रेसीन विद्यार्थ्यांचेर लाठीचार्ज केल्याची नैतीक जापसालदारकी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान घेवची अशी मागणी करत विद्यार्थ्यां आड केशी फाटी घेवच्यो आनी पुराय प्रकरणाचेर संसदेत चर्चा करची अशी मागणी केल्या. आणि ह्या मेमोरंडमाक आमी पयली म्हणजे निषेध केल्लो आसा. राहुल गांधीजीक आणि बाकीचे लिडरां ज्या तरेन ह्युमिलेट करून ते अरेस्ट करून व्हेलो त्याच बरोबर आमचे जे केंद्रीय HRD मिनिस्टर आसा धर्मेंद्र प्रधान हांणी जबाबदारी घेवन तांचो राजीनामा दिवपाची गरज आसा. ज्या तरेन आमच्या भुरग्यांचेर हल्लो जालो तांकां इनह्युमन तरीकेन मारले गेले पुलिसां तर्फे टियर गॅस लाठीचार्ज हे सगळे करून तांकां इंजर्ड करून वयले. सो हेजी पूर्ण जबाबदारी होम मिनिस्टर अमित शाहान घेवन त्याचो राजीनामा मागपाची मागणी. त्याच बरोबर जे भुरग्यांचेर हल्लो करपाक जे जे पुलीस एजन्सी रिस्पॉन्सिबल आसा तेंचेर इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय. ज्या भुरग्यांचेर पिसफूल प्रोटेस्ट करताले त्यांचेर क्रिमिनल केसीस घालून तांकां थोड्यांक अरेस्टूय केल्ली आसा, थोड्यांचेर FIR रजिस्टर केल्ली आसा, त्यो इमिजिएटली विथड्रॉ करपाच्यो. आनीक फूल डिबेट आनी डिस्कशन लोकसभेक आनी राज्यसभेक ह्या विशयाचेर जावचें आनीक देशा मुखार हेजेर एक बरें सोल्युशन येवचें, एक बरी एड्युकेशन सिस्टम येवची हेजी मागणी करपाची आमी निवेदन राज्यपालाक दिलां. जो राज्यपाल is the representative of the union government, he is the representative of the president of India. So त्याचे मार्फत आम्ही राष्ट्रपतीक आणि केंद्रीय सरकाराक केंद्र सरकाराक हे निवेदन आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केल्ले आसा की तुम्ही ते फॉरवर्ड करात. मोर्जेच्या तेमवाडो दर्यादेगेर CRZ नेमाचे उल्लंघन करून बांदिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम मातये भरवण करपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो. हे फाटभुंयेर फाटल्या 3 दिसांसावन 23 बांदकामां मोडपाचें काम चालू आसा. हातून दिलीप मोर्जे हांचे घरूय मोडपाक सुरू आसा. दुसरे वटेन दिलीप मोर्जेच्या लग्न जाल्ल्या चलयेचेर एका वकिलान तिच्या पायाचेर गाडी घालून जखमी केला अशी कागाळ पुलीस स्टेशनात नोंद जाल्या. मजगतीं राज्यात सगळ्याच दर्यादेग वाठारात CRZ नेम मोडून बांदकामां जाल्यात. ताका कोणूच हात लायनात अशें थळाव्यांचें म्हणणें.
नमस्कार. सध्या आमी आसात तेमवाडा दर्या देगेर आणि हांगासर फाटल्या 3 दिसां सावन दिलीप मोर्जे आणि CRZ विभागाचे उल्लंघन केल्ल्या कारणान हांगासर तांच्या भाटकारांनी CRZ कडेन कंप्लेंट केल्ली. त्या उपरांत हे प्रकरण ट्रिब्युनला कडेन पावले आणि हायकोर्टान एक आदेश दिल्लो ही बांदकामां मोडपाची. वट्ट 11 व्यावसायिकांचे जे मच्छीमार बांधवांची 23 बांदकामां मोडपाक सध्या सुरवात केल्ली आसा. दिलीप मोर्जे हांची बांदकामां 3 सध्या मोडलेली आसात आणि व्हडले बांदकाम मोडपाची सध्या सुरू आसात. आणि त्याच भाशेन ताच्या चलयेक दीपिका तारी आसा, ती विवाहीत चली, ताचेर एडवोकेटान गाडी घालून ताचो पांय फ्रॅक्चर केल्लो आसा अशी कागाळ तांणी मांद्रे पुलिसांक दिल्ली आसा. आयज आमी जर पळयता 3रो दीस बांदकामां मोडपाक युध्द पातळीचेर सुरू आसा आणि व्हडा प्रमाणान हांगासर पुलीस फौज फाटो जमलेलो आसा. एरवी पुलीस कित्याक इतले जमले हाचो विचार केल्यार एक संशोधनाचोय विशय जावं येता. खरें म्हटल्यार काल मच्छीमार बांधवांची एक बसका जाल्ली आणि त्या बसकेमध्ये तांच्यांनी मागणी केल्ली की आमची जी थळावी मच्छीमार बांधवांची घरां आसा ती घरां वाटोवपाक जाय, नातर आमी रस्त्यार येतले असो एक इशारो दिल्लो. आणि ताकाच लागून कदाचित ते मच्छीमार बांधव हांगासर बांदकाम मोडटा त्या वेळार येतले काय म्हणून पुलीस फौज फाटो वाडलो अशी शक्यता आसा. पूण आयज 3 दीस आमी जर पळयता जाल्यार हांगासर ज्या पद्दतीने बांदकाम मोडप सुरू आसा त्या एक सुद्दां थळावो मनीस हांगासर कोणूच आयलो ना किंवा लोकप्रतिनिधी आयले ना. कित्याक कायदो तो कायद्याच्या नुसार सगळें चालू आसा CRZ विभागाचो आणि न्यायालयाच्या कायद्यानुसार हे बांदकाम मोडटा त्या खातीर कोण बोवाळ करिना. हांव निवृत्ती शिरोडकर. फोंडेच्या एका नागरिकाची टूर अँड ट्रॅव्हल्सच्या नावाखाला 2,67,000 रुपयांची ऑनलाईन फटवणूक झाली. भोंवपा खातीर आकर्षक टूर पॅकेजीची ऑफर दीत लाखांनी पयशे घेतले. उपरांत आपली फटवणूक जाल्ल्याचे संबंधित नागरिकाक कळ्ळें. उपरांत पीडित व्यक्तीन पुलीस स्टेशनात कागाळ केली. गुन्यांव नोंद करून पुलिसांनी तपास सुरू करून हे प्रकरणात पुलिसांनी दिल्लीच्यान सोनूय उपेंद्र प्रसाद हाका अटक केली. उपरांत ताका न्यायालयात हाजीर केले. उपरांत न्यायालयान ताका 2 दिसांची पुलीस कस्टडीची ख्यास्त सुनायल्या. आम्ही फोंडा पोलीस स्थानकात आसा ज्या जाग्यार एक 6 जुनाक एक कंप्लेंट दाखल जाल्ली हांगा सायबर क्रायम. कारण जो एक नवीन जोडपे आसलेले ते टूर खंय तरी भोंवपा वचपा खातीर एक पॅकेज घेतलेली 2,67,000 आणि जेन्ना भोंवपाची तेन्ना वचपाची तयारी केली, पयशे बी भरले, तेन्ना आपूण फसलो हे ताका कळ्ळें आनी तेणी हांगा 6 जुनाक हांगा तक्रार दाखल केली. ते तक्रारीनुसार जो आमचो PI आसा मोहन गावडे ह्याच्या मार्गदर्शना खाली उपनिरीक्षक जो बंसल नायक आसा हेणी हांगा तपास केलो आणि त्या तक्रारीनुसार तेजो शोध करीत ताका दिल्ली हांगा बॉर्डरीचेर ताका थंयच्यान ताका धरून हांगा हाडलेलो आसा. आज ताका हांगा सत्र न्यायालयान जेन्ना ताका प्रोड्यूस केलो तेन्ना ताका 2 दिसांचे पोलीस कस्टडी न्यायालयान दिल्ली आसा. आणि आतां सद्याचो जो तपास चालू आसा तो आमचो बंसल नायक करता. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ गिडे. चिखले रहिवाशी वाठारात व्यवसाय करपी बेकायदेशीर कायमस्वरूपी विक्रेत्यांक काडचे अशी मागणी चिखलेच्या लोकांनी केल्या. निश्चित केल्लो जागो फकत हातगाडयांक खातीर आशिल्लो, पूण जायत्या विक्रेत्यांनी ह्या सुवातेर कायमची बांदकामां उबारून रहिवाशांक असुविधा निर्माण केल्या अशें लोकांचें म्हणणें. ईव टीजिंग, टॅक्सीचे बेकायदेशीर पार्किंग, उक्ते सुवातेर हळशीक करप, कोयराच्यो राशी हे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो. हाका लागून थळाव्या लोकांक सुरक्षेचो आनी नितळसाणीचो हुस्को निर्माण जाला. पळयात. चिकाले गाडे परमिशन पंचायतीन दिला इज फॉर मुवेबल कार्ड्स आणि हे मुवेबल कार्ड्स तांणी खंय गांवभर घेवन भोंव जाता, तांकां लायसन्स आसता. दे कॅनॉट स्टे इन वन पर्टिक्युलर प्लेस आनीक बिजनेस करपाचें हें जायना. तेणी घेवन वयचें आनी मागीर तेणी रात जाली की आपल्या घरा कडेन व्हरून दवरचें. आतां थोडे पळय जे गाडे आल्तो चिकालीन पळय जो इश्यू आहा एवरी ग्रामसभेक येता थंय ते फुडेंच एक 15 ते 20 गाड्या ती परमनंटली स्टेशन जाल्ले आहा आनी त्या न्ही एनी मोर मुवेबल कार्ड्स उरोंक ना, पूण थंय परमनंट स्ट्रक्चर जाल्या. आतां ही स्ट्रक्चर इलिगल जाता. आनी ताका लागून थिंगाचे स्थानीक पळय लोक आहा तांणी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आहा. आनी ऑब्जेक्शन कितें आहा की थंय न्यूसन्स जाता.
थंय टॉयलेट फॅसिलिटी ना, सो ते टॅक्सी वाले पळय एअरपोर्टारसून आपणा टॅक्सी घेवन येता, थंय पार्क करता, थंय एक्चुअली पार्किंग एरिया ना, आनीक थंय सगळे घाण करता आनी ते मागीर स्थानीक लोकांक प्रॉब्लम जाता. थंय बायलो पळय रातच्यो कामासून पळय येता चेडवां बायलो, तांची इफ टिजींग जाता. सो हे इश्यूज पंचायतीन एवरी ग्रामसभेक रेज जाता आनी पंचायत ती ड्रॅगिंग इज फेक. एक्शन घेवपाक आयज पासून पंचायतीन उर्बा दाखयली ना. सो ओन्ली इलिगॅलिटीजा लागून कोण तरी गॉडफादर आहा अशें दिसता. गॉडफादर एक्सपोज जावपा जाय आनी इलिगॅलिटीज बंद जावपा जाय. गाडे पडे आहा न्ही, ते गाडे पयले नेवीचे एनडीचे एंट्रन्साक थंय आहले व्हडले आनी थिंगा ते टॅक्सीवाले बी रावताले. मागीर नेवीन ऑब्जेक्शन जालें, तेंका काडून मागीर ते एरियान घातले आहा थिंगा ती कोमुनाली जमीन ती 40-30 रेजिडेन्शियल जमीन आहा व्हडले न्ही. आनी ते गाडे म्हणजे कितें ते हँड कार्ड ते रस्त्यार घेवन भोंवपाचें सगळ्याक वॉकिंग करपाचें आनी तेजें स्पॉट करपाचें. आतां जालां कितें, हे गाडे पडे आहा न्ही ते रेस्टॉरंट जाल्या, ते फिक्स आहा थिंगा त्या जाग्यार. ते थिंगा जेवण रांदता थिंगा व्हडले न्ही आनी ते टेबल घेवन सर्व करता. इट इज लायक अ रेस्टॉरंट. ते रेस्टॉरंट भाशेन चलोवपाक ताका खूब परमिशन जाय फ्रॉम वेरियस ऑथॉरिटीज. विथ द पंचायत इज नॉट बॉदर्ड. And because of that sale of food, थिंगा आतां स्ट्रे डॉग मेनन्स टॅक्सीवाले येवन पार्क करता थिंगा, लोकांचो रस्तो ब्लॉक करता आनी मागीर ते येवन थिंगा मुत्ता. सो आमच्या आख्या घराच्या फुडल्यान लोक रातचे बायलो बी वयता तांकां इट इज नॉट सेफ. सो वी रिक्वेस्टेड सो मेनी टायम्स पंचायत टू रिमूव दोज गार्डन्स विथ दे आर इलिगल. 100% गाडोचो इश्यू हा पळय लॉंग पेंडींग इश्यू. प्रत्येकदा आमी कमिटमेंट दिता पण खंय तरी फेल जाता. बट दीस टायम आय हॅव टेकन अ टायम ऑफ 1 month. मी पळयतलो की दॅट गाडोचो इश्यू परमनंटली सॉल्व जातलो म्हणून. व्हॉट इज एक्झॅक्टली इश्यू, कितें एक्झॅक्टली अशी तो? एक तरी आमी लायसन्स दिता ते मोबायल कार्डाक, पण थिंगा कितें जाल्लें आहा की परमनंट गाडे जाल्ले आहा, अनहायजेनीक कंडिशन, ओपनली कुकींग करता. हांव मागता FDA कडून की FDA शूड ऑल्सो टेक दीस एंड तांकां चॅक करपाक, बिकॉज इट इज देअर प्रिव्यू. सो एज पर पंचायत वील बी टेकिंग एक्शन ऑन दॅट इलिगल गाडास एंड वील बी स्ट्रीमलायनिंग देम in a proper manner. If teasing complaint was there, we'll write a letter to the police department regarding the same, and we have pledged to take install a CCTV camera there where this can be avoided. आमोणा वेदांता प्रकल्पा खातीर लागपी स्लॅग येरादारीचो दर वाडोवचो अशी मागणी ऑल गोवा लॉरी ओनर्स असोसिएशनान केल्या. डिझल, टोल, विमो, देखरेखीचो खर्च आनी ड्रायव्हराच्या पगारात व्हड प्रमाणात वाड जाल्या. तरी लेगीत स्लॅग येरादारीचो दर वाडूंक नाशिल्ल्यान लॉरी धन्यांक अर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटा असो आरोप संघटनेन केला. देखून संबंदीत प्रशासनान आनी वेदांता वेवस्थापनान ह्या प्रकारान हस्तक्षेप करून पारदर्शक दराची घोशणा करची, तशेंच येरादारीचे योग्य दर थारावचे आनी लॉरी चालकांक गरजेच्यो सुविधा दिवच्यो अशी मागणी संघटनेन केल्या. तुम्ही डेप्युटी कलेक्टर फुडें मेळपाक कित्याक? डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी मेळपाक गेल्ले. आमी 14 जुलयाक एक हांगा रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. सो वेदांता आमोणा हांगा स्लॅग जे ट्रान्सपोर्टेशन जाता लोकापूर, तेजे भाड्याच्यो रेटी ज्यो फ्रेट रेट्स जे आसा पळय न्ही, तितून मातशें इंटरवेन्शन करचें आनी एक जॉयंट मिटींग कंडक्ट करची म्हणून आमची एक डिमांड आशिल्लो. आनी आमी एक्चुली वेदांताचे वेंडर जे आसा पळय स्लॅग मुवमेंट करता तेंचे कडेन एक मिटींग केल्ली आनी आमची भाड्याच्यो रेटी ज्यो आसा त्यो वाडोवपाच्यो म्हणून डिमांड केल्लो. पूण आयज मेरेन तेंचे कडल्यान आमकां कांय पॉझिटीव रिस्पॉन्स येवना. सो ताका लागून आमी 14 तारखेक डेप्युटी कलेक्टर धारबांदोडा, कुळ्या पुलीस स्टेशन, फोंडा पुलीस स्टेशन, डेप्युटी कलेक्टर बिचोले आनीक पुलीस स्टेशन बिचोले ह्या सगळ्यांक लेटर केल्लें. सो अजून तरी काय आमकां तेजे कडेन तरी रिस्पॉन्स येवना म्हणून आयज आमी फॉलोअपाक लागून हांगा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस धारबांदोडा येयल्ले. कितें सांगला? सो आतां हितून कितें आसा, एक ज्युरिडिक्शन इश्यू आसा. सो कलेक्टराचें म्हणणें अशें आसा की जे कामाचें जें ऑपरेशन जें आसा पळय तें बिचोले ज्युरिडिक्शनांतल्यान चलता. सो आपल्याक हांगा काम करपाक व्हडलोसो स्कोप काय ना इंटरवेन्शन करपाक. सो कितें आसा तें फर्दर त्या ज्युरिडिक्शनाचो जो कोण कलेक्टर आसा तेजे कडेन फॉलोअप घेवपाचो अशें म्हणटात. तरी आसतना तेंच्यांनी तेंच्या पर्सनल लेवलाचेर आपल्या कडेन कितले मॅक्झिमम ट्राय जाता करपाक, आपूण कितें शकता तें आपूण करता म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. सो आमकां रिस्पॉन्स तरी धारबांदोडा कलेक्टरा कडल्यान एक बरो रिस्पॉन्स आसा. तुमकां किलोमिटर रेट आसा टना फाटल्यान आसा? आमकां टना फाटल्यान रेट आसा. कितें आसा रेट? आतां सद्याक जी रेट आसा ती 700 आनी 725 दोन डेस्टिनेशन आसा. एक केशव सिमेंट म्हणून फॅक्टरी आसा आनी दुसरी JK एंड डालमिया दोन फॅक्टरी आसा. सो 700 आनी 725 अश्यो दोनूय कंपनीच्यो रेटी आसा ज्यो ऑलमोस्ट वायबल ना, त्यो वर्कआवट जायना. कित्याक
आयज तुमकां खबर आहा डिझलाची रेट खंय पावल्या. BS6 एमिशन नॉर्म्स आयिल्ल्या कारणान एड ब्लू कन्जम्पशन आसा गाडी तें वाडलां. मागीर टोल वाडलेले आसा, इन्शुरन्स वाडलेले आसा, टॅक्स वाडलेले आसा, टायरांची कॉस्ट वाडलेली आसा. सो सगळे जे कॉस्ट जे आसा पळय न्ही ते सगळे वाडलेले आसा. बट ड्रायव्हर सॅलरी जे आसा त्यो वाडलेल्यो आसा. बट आमची फ्रीट रेट जे आसा पळय न्ही ते डे बाय डे कमी जायत आसा, ते वाडपाचें नांव घेना. खंयच्या हाडटा तुमी मालो? हो आमी वेदांता आमोणा सेजा कंपनी जी आसा पळय न्ही थंयच्यान हाडटा. खंय ते? आमोण्याच्यान तो लोकापूर कर्नाटकान वयता. फातोर्डा नेहरू स्टेडियमाच्या छप्पराची सामकी अवतिकाय जाल्या. खर वाऱ्याक लागून छप्पराचे पत्रे पडपाक लागल्या, जाका लागून सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासता. स्टेडियम प्रशासनाच्या म्हणण्याप्रमाण ही छप्पर सुमार 30 वर्सां पोरणी आसा. दुरुस्ती खातीर अदमास तयार करून निविदा प्रक्रिया पुराय जाल्या आनी आतां फकत खर्चाक मान्यताय दिवपाची उरल्या. मंजुरी मेळ्ळ्या बरोबर उरिल्ल्या 3 स्टँडांचे छप्पर दुरुस्तीचे काम हातांत घेतले अशें प्रशासनान स्पश्ट केलां. स्टेडियमाची पत्रे आनी आमचे रुफिंगय सिस्टम ती ऑलमोस्ट 30 वर्सां पयलींची सामकी वीक जाल्ली आसा आनी आमी ऑलरेडी एस्टिमेट करून टेंडरय केला आनीक एक्सपेंडिचर सँक्शन येवपाचें उरलां. आमचेय सारकें पुरेपूर लक्ष आसा तेजेर. एकदां एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें पावस काबार जायना फुडें काम चालू जातलें. 3 स्टँडाचे आमी टेंडर केल्लें आसा एक बरोबर. इट इज अ 1 टेंडर. सो ते एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें म्हणजे टेंडर बिंडर जावन एजन्सी सगळी फायनल जाल्ली आसा. फक्त एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें ऑर्डर दिवन काम चालू करपाचें उरलां इतलेंच उरलां. सो केन्ना घाल्लो टेंडर? ऑलमोस्ट अबाउट 3-4 महिने जाले टेंडर जावन. सो हे सगळे रुफिंग पयलींचे सगळे पयलींचे? हे सगळे पयलींचे 25 ऑलमोस्ट 27 वर्सांचे पयलींचे रुफिंग ते. आनी ते पत्रे बित्रे सगळे हे जाले, तेजे हुक्स कळमेल्यात. हुक्सां लागून ते पत्रे ब्लोन ऑफ जातात. मदीं आमी 2-3 वर्सां पयलीं एक स्टँडिंग केल्लें आमी. आनी हेजे पयलीं आमी फिफा वर्ल्ड कपा वेळार 2022 एक स्टँड आमी टोटल रिप्लेस केला विथ न्यू वन. वेस्ट एंड टोटल रिप्लेस केला विथ अबाउट 3.5. आता एंटायर 3 स्टँड उरल्यात पयलीं ते आमी सगळे फुल रिप्लेस करतात. ताका लागून टेंडर केला आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें आमी रोखडेच काम स्टार्ट करतात. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.